टाइम जाता रे जना रुपेश रिकॉर्ड करतो तू रुपेश रिकॉर्ड चालाय रिकॉर्ड रे लाईव्ह करतात आमका बॅग लाईक आणि कोण हा आम्ही लोकांसाठी राहतो दिसते ना तुमची जाऊन दिसतं ना आम्ही सगळे लोक अरे मग अशा राहा चल चल बॅग लाईक तसंच आहे कोटा नव्हतं जना पुढे प्लीज गाडी चुकली केलं गाड्याच्या बी असतात गाड्याच्या बी असतात त्यांचं कॅमेरापर्यंत विषय माहीत नसतं टाइम दादा लाईव्ह चालू कंटिन्यू करतो आमकां तिघा वचपाक जाय पुढे जना जाल्यार ओल्ड गोवाची आहा volunteer ओल्ड गोवाची आमकां हें आहा हियरींग आहा ओल्ड गोवा इम्पॉर्टंट हेरिटेजीची इम्पॉर्टंट आहा तिका हियरींग म्हणजे ओल्ड गोवा हेरिटेज ओके आयज आमी गोंयचो रापणकाराचो एकवट आनी जे दुसरे फिशरमॅनाचे ऑर्गनायझेशन आसा तशेंच सिवील सोसायटीचे ऑर्गनायझेशन आसा ते आयज येवन आमी एक मेमोरेंडम दिलेलो आसा आमचो मेंबर सेक्रेटरीक दशरथ रेडकराक आनी तसोच आमी चीफ सेक्रेटरीक एक लेटर करतले. आतां आमचो मेन दोन मुद्दो आशिल्लो की पोर्ट लिमिट्स जे आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंटान सांगलेले आसा की पोर्ट लिमिट्स विड्रॉ करचे ना म्हणून तेजेर आमी निशूत मारपाक येयलेले आसा आनी तशेंच 46 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ सँड ड्यून्स जे तोय रिजेक्ट केलेलो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेजेर आमी आयज गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक विचारपाक येयला की तुमचो स्टँड कितें तो. सो आमी आयज लेटर घातला आनी सांगला गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक की पोर्ट लिमिट्स विड्रॉ जावपा जाय आनी 46 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ सँड ड्यून्स जे CZMP प्लॅनाचेर आसपा जाय. आतां एज पर CRZ नोटिफिकेशन 2011 आयज ऑलमोस्ट 11 वर्सां जाली हो सरकार न्हिदून आशिल्लो आनी आयज जेन्ना गायडलायन्स पळय आसा म्हणटा क्लियरली गायडलायन्स म्हणटा की सँड ड्यून्स फिशींग विलेज अरावंड 28 गायडलायन्स आसा त्या गायडलायन्सान भितर पोर्ट लिमीट खंय आसा. पोर्ट लिमीट नाच. आता सगळे इंडियेचे CZMP प्लॅन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. सम हॅव बीन चॅलेंज. दॅट इज अ डिफरंट पार्ट. ऑल द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया. Which coastal state has depicted port limits ते आमकां सांगा. आता हो पळय एक सिस्टमॅटीक प्लॅन केलेलो आसा. आमचे गोंयचे कोस्टल लोक ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉप्युलेशन लिव्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ गोवा and who are dependent on the coast for economy, almost 80% of them. Today, major port authority bill has passed झाली आणि ती पास जाता म्हणून पयली एडवान्सान गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि त्याची हायर्ड एजन्सी NCSMन पयली पोर्ट लिमिट डिक्लेअर केलेलो आसा. आता
पयलीं म्हणटाले पोर्ट 53 किलोमिटर्स आसा म्हणटाले तेजी ज्युरिडिक्शन. आयज पळय हे CZMPन पळय दाखयलां आख्खे 105 किलोमिटर्स सगळे रिवर्स गोंयची कालपण गालजेबाग अशें करून सगळे वॉटर बॉडीज जे 500 मिटरान आसा ते सगळे धाकटे इवन धाकटे स्मॉल नालाज आसा 3 पोर्ट लिमिट्स सगळे आख्खें गोंय पोर्ट लिमिट्स डिक्लेअर केलेले आसा. आतां हें करून फायदो कोणाक मेळटलो? आतां हें करून हेंच्यांनी हें जे ज्युडिक्शन पळय आसा गोंयचें अप टू एंटायर अरेबियन सी and up to 500 meters of the high tide line today the owner is Murgaon Port Authority. तो ओनर जाता म्हळ्यार भाडकार तो जालो. तेका आयज स्टेटीचो कायदो लागचो ना, म्युनिसिपालिटीचो कायदो लागचो ना, पंचायतीचो कायदो लागचो ना, म्हळ्यार तेका आयज कितेंय करपाक जाता. सो हें आमचें स्ट्रॉंग विरोध आसा. कित्याक ऑलमोस्ट 25 years people of Karyawado are fighting the case in the High Court, challenging the jurisdiction of the port. ते म्हणटा की हे घोरां पळय आसा ती आमची पोर्ट एरिया आसा आनी तुमी वसा म्हणून. फाल्यां आयज आख्खे गोंयभर डिमोलिशन ऑर्डर काडटले आनी सरकार कितें करता? आयज सरकारान हें कितें चिंतना? हें गोंय MPAक विकपाक चिंतलां आनी आयज MPAचो ओनर कोण? अदानी जिंदाल विधांता ते पात्रांव आनी आमी टेंडर्ड जाले आनी गोंयचो सरकारूय टेंडर जालो. अरे हे चल्लां कितें? सो आमी गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक सांगलां की यू डू वॉट एवर इट इज टू गेट दीस थिंग डिलीटेड अँड अंटील देन वी विल बी बिहाइंड यू बिकॉज द गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी वॉज फॉर्म्ड टू इम्प्लिमेंट दीस नोटिफिकेशन. आमी गेल्ले कोर्टान सुप्रीम कोर्टान 94 ह्या सुप्रीम कोर्टाक लागून हे ऑथॉरिटी फॉर्म जाली गोंयांत आनी ही ऑथॉरिटी ही आमकां लागून आसा हे नोटिफिकेशन राखपा खातीर आसा आनी हे गोंय राखपा खातीर आसा. जोरी हांकां हे गोंय राखपाक हांकां हे जायना जाल्यार ती ऑथॉरिटी आमकां नाका गोंयांत. आमी सांगलेलें आसा जोरूय हे फायनल ड्राफ्ट प्लॅनाचेर पोर्ट लिमीट दाखयले आसा आमी हे ऑथॉरिटी बंद करतले. गोंयचो लोक सगळे उठतले and we will see that this authority shut down. Nobody will enter this authority if you cannot protect the interest of Goa and Goa's coastline. आणि जे हांव सरकाराक सांगता तो कोणी सरकार येतलो आता आफ्टर 10th तेकाय आतां एडवान्सातूच सांगता की हे पयलीं काम तुमचें गोंय राखपाचें आनी हे ताबडतोब तुमी फाटीं घेतले तो खंयचो सरकार येवन आफ्टर 10th March. मेंबर सेक्रेटरीन दशरथ रेडकरान सांगलां की आमी जाता तितले बेगीन इट सीम तेव्हा आतां जायती लेटरां घातलेली आसा तेका अपॉइंटमेंट मेळना म्हणून. आमी सांगलां तेका तूं ताबडतोब थिंगा वच दिल्ली आनी बस आनी ही एजेंडा नंबर 1 एजेंडा कर. दुसरी खंयचीच फायल नाका ह्या डिपार्टमेंटान पास जावपाची. हीच फायल घेवन बस थिंगा ताबडतोब अपॉइंटमेंट घे. सो ही हॅज प्रॉमिस्ड अस that if he gets appointment today he'll go tomorrow म्हणून. Plus we have told him you include the stakeholders, include the civil society. We will also go to Delhi. If required 500 people also will go to Delhi to speak to the Ministry of Forest and Environment. We are that serious because this is about our life which we are. आमी नीज गोंयकार हिंगाचे आनी नीज गोंयकारांक हात लायल्यार फक्त तेंचे पोटार मारल्यार आमी गोंयचो लोक कोणूच ओगी रावचो ना म्हाका दिसता. आश्वासन त्याने सांगला की ते आपण ताबडतोब आनी एक मेल घालतलो आनी अपॉइंटमेंट मागला तेणे आनी जाता तितलो बेगीन तो दिल्ली वयतलो. तेज्या प्लस ही हॅज सेड दॅट NCSAM has told instructed the NCSAM not to finalize the plan until this issue is resolved. So this assurance is given us. So we are hoping that he will stick by his word and that people of Goa will not require to be take any aggressive steps against the department. कंटिन्यू फॉलोअप करतले मॉनिटरिंग करतले. ऑलरेडी कवर केल्ली ना ते फाटी पळय ते सगळे हियरिंग बी जाल्ले तेजे कांय ते हेजेर या उना. पळय सरकार कितें आसता केंद्रांतली सरकारांनी म्हणटा राज्याक कित्याक आमचे प्रजेची हित सोमावपाक प्रजे खातीर बरे कायदे करपाक प्रजेचे पारंपारीक वेव्हार सांबाळून दवरपाक. पण हे दरिद्र लोक आसा पळय दरिद्र लोक सरकारान आयला पळय 10 वर्सां हें घट्टण केलें. अच्छे दिन येत म्हण ह्या लोकांक हांवें सांगलें. अच्छे दिन कसले हे अच्छे दिन
लोकांक हांच्या मुखार भीक मागपाचें आपल्या स्वताच्या राखणे खातीर हां हे अच्छे दिन डबल इंजीन लायल म्हणटाले हे फोणाक घालपा डबल इंजीन हें डबल इंजीन अरे तुमकां ह्या प्रजेन मत दिल्ली ह्या राज्य सरकारा खातीर आनी केंद्र सरकारा कित्या खातीर हेंची राखण करपा खातीर मरे आतां खंय गेले तुमी याद पळय आतां फाटली मिनिस्ट्रींग असले सरकारान लोक आसा खंय गेले रे ह्या लोकांवर तुमी रावप न्ही ह्या लोकांनी मत घालना तुमी समजोवच्यात लोक ओगी रावले म्हण हेजे मुखार कांय ना जो पर्यंत हे कोर्ट बील विड्रॉल जायना लिमीट विड्रॉल जायना मागीर आमचो अनेक डिमांड सेंटिनाचो डिमांड तर विड्रॉल करना हांकां कशें दीत पाड येवपाना आमी आनी ह्या आज प्रजे बरोबर कोस्टल बेल्टाचो प्रजा आसा पळय ती ते आमचे फोंडकार जावं फिशरमॅन द्रेनीर ह्या लोकांनी हें कोस्टल बेल्ट सामान दवरलें आसा ह्या चोर ह्या कोणाक कितें लूट मेळटा मारपा मेळटा म्हूण लूट मारपा मेळटा हांकां दिवपाक आसतात अदानी अंबानी वेदांता हांकां आमी हे कशेंच खंयच्याय परिस्थिती गोंयची घरांनी राखून दवरले गोंय ह्या चोरां खातीर कशेंच दिवपाना हेतून आमकां लास्ट शेवट पर्यंत आमकां रगत पडले आतां प्रत्येक श्वास आमच्या गोंयकारा बरो आसतलो आनी आमचें सरकार फाल्यां फुडें येवं न्ही ह्या लोकां खातीर कितें जाय तेंच आमचें घडटलें खंयच्याय वेळार कॉम्प्रोमायज करतलें ह्या कोस्टल बेल्ट आनी आमगेलो दोंगर आनी दर्या लागून आमी गोंय आसा आनी हेजे मुखार राखून दवरपा खातीर आमचें बरो आसतलें हांव शंकर भोजी एक्झिक्युटीव मेंबर गोंयचो एकवट आमी आयज हो मेमोरंडम सबमीट केला आनी तेतून आमी सारको सब्जेक्ट वाचून दाखयता फक्त विड्रॉ पोर्ट लिमिट्स अँड इन्क्लूड 46.06 lakh स्क्वेअर मीटर ऑफ सँड ड्यूज इन ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आतां हेचे कडेन आमी लास्ट टायम सुद्दां येयल्लेले आनी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली सगळ्यांक समजून सांगलेलें की कितें इशू आहा एक्झॅक्टली तो आतां तो ऑफिसर म्हाका दिसता भियालोलो आहा तो कित्याक हे जे बसल्यात न्हू तेका डायरेक्ट एक प्रश्न विचारलो बाबा रे तुजेर कोणाचो प्रेशर आहा काय म्हणून तो हांसता नाका आपल्याचेर कोणाचो प्रेशर ना प्रेशर ना जाल्यार मागीर ही परिस्थिती कित्याक भीक मागपाची म्हाज्या गांवांत म्हाज्या घरान हांव रावतलो आनी तुजे कडेन आमी भीक मागपाची मागीर तुका पेमेंट कित्याक दिता तर गव्हर्मेंट आमी टॅक्स कित्याक भरता हां आयज मिनिस्टर कांय करूंक पावचे ना मिनिस्टरान इलिगल मागा थंयसर मिनिस्टर काय करूंक पावचे ना आमकां विस्वासूच ना तुमचेर विस्वासूच ना एमपीटी आयज एमपीए केली खंयचो मिनिस्टर आनी खंयचो आमदार उलयलो खंयचो पंच उलयलो खंयचो सरपंच उलयलो कोणान पडोवन गेलेले आहा आयज ते सगळे आपूण कॅप्चर करपाक उठले म्हाजे जाल्यार म्हणणे एकूच एमपीए न्हू तांकां एक रियल एस्टेट एजन्सी म्हणून टॅग मार्क दिया आनी गोंया विकून सोडा गोंया सगळे उरलेले सांडले हे इतले रे इतले हेंच्या कंट्रोलान दिवपाचे हेच्या खातीर लिबरेशन घेतलेले हां आनी आतां आमच्या जमिनीक आमी भीक मागपाची तुमकां जाय तेन्ना येता तुमी आमची जंगलां काबार करतात तुमकां जाय तेन्ना येता शेतां पुरून उडयता डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सगळे दोंगर काबार करून सोडले आनी आयज शेतकारांचे आयज आमच्या फिशरमॅन भावांच्या पोटाचेर येयले हे मरे मसाण मरे हे सारखे हे फोंड्यान घालून उठले आमकां आनी कांय ना अरे तुमी इलिगल ड्रेजिंग करता तुमकां म्हणटा परमिशन नाका आमकां कोणाचें अरे म्हटलें आमी गोंयकार कित्याक आहा तर हांगा तुमकां विचारना जाल्यार अरे आमचो फिशींग बेल्ट आख्खो टोटल काबार करून उडोवपाक उठले मरे तुमी हां आनी आयज जेन्ना हे व्हडल्या व्हडल्या मिनिस्टरांक आनी ह्या ऑफिसरांक जेन्ना आमी विचारूंक येतात न्हू हेंचे कडेन प्रश्न जो करता हेचे उत्तर नासता हेंचे कडेन आयज ह्या ऑफिसरा कडेन उत्तर ना ताका विचारलें बाबा तूं कितें करूं म्हटलां तर आमी धाडला म्हणटा तांकां एनसीझेडएमएक आमी धाडला म्हणटा कितें रे पूण तेचे कडेन रिप्लाय कांयच ना म्हणटकूच हे जे बसल्यात न्हू हे खुर्चे गरम करपाक आनी आमकां गोंयकारांक त्रास करपाक आमचो एकूच डिमांड आहा की हे जर सपोज ते जर हे काडिनात न्हू कितें जाल्यार गोंयकारांक सगळ्यांक रस्त्यार देंवचे पडटले आनी परिणाम हो आतांच्या सरकाराक भोगचो पडटलो कित्याक सांग हेंच्यांनी गोंयकारांक ग्रांटेड घेतले हे जे आयचे सरकार आहा न्हू हेंच्यांनी गोंयकारांक ग्रांटेड घेतले वयता थंयसर दादागिरी करून डेप्युटी कलेक्टर सपोर्ट करिना कलेक्टर सपोर्ट करिना मिनिस्टर सपोर्ट करिना कोणूच सपोर्ट करिना हे कित्याक जाता खबर आहा आयज अदानीक आशा जाल्या गोंयची पयरूच पयला मरे आमी वेर्णाचो कोळसो येयला न्हू कितें कोणाच्या आशिर्वादान येयलो कोणे परमिशन दिलें हांकां वेर्णाक कोळसो आमच्या गांवांत कोळसो हाडपाक हांकां कोणी परमिशन दिलें गोंय तुमच्या बापायचे तुमकां जाय तशें करतले ते आमी कोळसो खावपाचो आमच्या लोकांनी मरपाचे आनी तुमी सूट भोगतले कमिशनां तुमी खाताले आयज मुर्मुगांव कोर्टान कोळसो येता न्हू सगळ्या मिनिस्टरांक कमिशनां सीएमाच्या पदान आनी आमी सोंसता तो आयज तुमी जो वेर्णा हाडला न्हू दॅट इज ट्रायल बेजीस आमकां खबर आहा तुमी आमचो ठाव पळोवपाक सोदता की आमी कितले उठ्ठा काय म्हणून आमचो ठाव पळोवं नाका काबार जातले तुमी सोंपतले सारके तुका सांगता कितें देव बरें करूं फर्स्ट ऑफ ऑल जे सीझेडएमपी पोर्ट लिमिट लायला नो सर नो त्या लिमिटाक
आमी सगळे काणकोणकार तशेंच गोंयभर भाव लोक तेजेर निशेध करता. जेन्ना आमकां कळ्ळें की पोर्ट लिमीट लायली म्हणून तेन्ना आमी एक मिटींग लायली. त्या मिटींगेक आमी हर एक फर्स्ट ऑफ ऑल आमी सगळी प्रत्येक पाटी आमकां बाबा आमचो वलासी बाबा आमकां सपोर्ट करता. तेन्ना ताका आपोवन वयलो. तेन्ना म्हणून सांगलें आमकां एक लास्ट एक मेमोरंडम दिया पणजे वचून. तेन्ना आमी पळयलें तूं बेतूल म्हणल्यार आमी काणकोणचे सांगता सगळ्यांक आमी भावांक कळयलें आनी आयज आमी प्रत्येक पळयलें तूं बेतूल म्हळ्यार घरांतलो प्रत्येक एक मनीस हिंगा पावलो आसा. कित्याक म्हळ्यार कमीच कमी जो कोस्टल बेल्ट आसा काणकोणचो त्या कोस्टल बेल्टाक 90 to 95 जे लोक आसा ते आमचे फिशरमॅन लोक ते फिशींग करून जावं अदर एक्टिविटीज करून ते पोर्ट भरता. आनी ते पोर्ट लिमीट तर लागलो जाल्यार आमी सगळी काणकोणकार भाव सगळी काबार जावं वयतले. तेका लागून सगळे गोवा गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागता सपोज तेणें पोर्ट लिमिटर काडला जाल्यार आमी आतां घरांतले एक मनीस येयला तसोच घरांतलो कमी कमी 8 लोक येयला 8 लोक 10 लोक आमी सगळीं येवपाक येतले. तेन्ना हांव तुमची सगळे भावा कडेन मागता सगळ्यांनी आज येयला पळय न्हू तेमकां सगळ्यांक देव बरो करूं. कित्याक आमी सगळे मागे मारल्या उतराक सगळे येयले. तशेंच हो आमी लढा आमी फुडें घेवन वयचो. कित्याक आमकां आमचे डिपेंडींग आपूण टोटली आमी फिशरमॅन कम्युनिटी आहा ती सगळे आमी दर्याचेर डिपेंडींग आसा. तुमी सगळ्या कडेन मागता देव बरो करूं. हॅलो सॉफ्ट कॉपी धाडटा. ओके सगळ्यांक थँक्यू. तेका भायर घेताना वेर्ना स्टेशन मातशे सगळे जाण वेर्ना स्टेशना कडेन या. थिंगाच्यान या मागीर एकमेकांक सांगात अर्दे वरूच वेर्ना स्टेशन फॉलो करा. माझे बसीन येयले ते सगळ्यांक मातशें सांगा वेर्ना स्टेशन